आता तुम्ही कॉक्लियर इम्प्लांट सांगला व्हॉट इट इज म्हणजे नक्की ह्याचे कितें प्रकरण असता म्हणजे वॉट म्हणजे इट इज लायक ऑपरेटिव्ह प्रोसिजर काय कितें मशीन कशें लावपाचें म्हणजे हाचें मातशें विस्कटून सांगा डॉक्टर. सो सर कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणून जो आसा दिस इज बेजिकली अ इलेक्ट्रॉनिक डिवायस. सो जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री सांगता ताचे बद्दल. सो ऑस्ट्रेलियांत एक ग्रॅम क्लार्क म्हणून आसा, होय बी ENT सर्जन ऑस्ट्रेलियाचो. ताणें हो भरपूर वर्सां पयलीं हो कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणटा तो डिवायस केल्लो. सो तो कॉक्लियर इम्प्लांटात आसता कित्याक ताके 2 पार्ट्स असतात. एक पार्ट जो आमी ऑपरेट करून कानाच्या भितर घालतात आनी दुसरो भायर कानाच्या फाटी आमी प्रोसेसर म्हणटा तो वॉट वी वेअर ओवर आर इयर बिहायंड द इयर. सो तो इम्प्लांट जो म्हणटा तो पार्ट आसता तो ऑपरेशन करून काना भितर घालपाक पडटा. आनी ताका बेजिकली आसता एक अशी वायरशी जाका बारीक बारीक इलेक्ट्रोड असतात. तुम्ही आयकले आसतले इलेक्ट्रोड्स बी म्हणून. सो तशे बारीक बारीक इलेक्ट्रोड असतात. ती वायर जी आसा ती आमी ऑपरेशन करून जो आमचो नॉर्मल कॉक्लिया जो आसा हियरिंग जो आमी सेन्स ऑर्गन म्हणटात तो ऑपरेट करून ती वायर तातूंत भितर घालतात. सो बेजिकली जी नॉर्मल हियरिंग पॅसेज आसा म्हणल्यार भायल्यानच्यान आवाज येतलो, पड्ड्याक लागतलो, पड्ड्यांतल्यान हाडांक लागतलो, हाडांतल्यान कॉक्लियाक वतलो आनी मागीर नर्वांतल्यान फुडें वतलो. हो आमी बायपास करतात एंड इन्स्टेड ऑफ दॅट मेकॅनिझम दॅट प्रोसेसर वीच इज वोन बिहायंड द बॉडी एक्ट्स लायक वॉट इज अक्युमुलेटिंग. म्हणल्यार जो आवाज जो भायलो सगळो येता तो प्रोसेसर कलेक्ट करता आनी ते इम्प्लांटा थ्रू जे कॉक्लियर नर्व आसा ताका धाडटा. सो बेजिकली इट इज लायक अ बायपास मेकॅनिझम.